तुझ्या हातान जीव प्राण म्हजो तूच म्हजो आसरो जिणेक मोशे तुझे विणे ना शांती ना बोरवासो तुझ्या हातान जीव प्राण म्हजो तूच म्हजो आसरो जिणेक मोशे तुझे विणे ना शांती ना बोरवासो जेजू तू मोग जीवन उमरू जिविताचो तारोक तूं आत्म्याचो कुंवर सोडवणेचो जेजू तूं मोग जीवन उमरू जिविताचो तारोक तूं आत्म्याचो कुंवर सोडवणेचो जेजू तूं मोग जीवन उमरू जिविताचो तारोक तूं आत्म्याचो कुंवर सोडवणेचो तूं मोग जीव जेजू तूं तारोक जेजू आत्म्याचो ही आमच्या आत्म्याची भेट ही आमची कुडीची भेट आयज हे सांजे तुका करता तुज्या पांयाशी येवन तुका आमी आमचें जिवीत ओंपता जेजू आमचें जिवीत तुजे मुखार घालूंक ह्या वेळार तुवें आमकां ह्या सुवातेर हाडल्यात देखून दुनिया तुका आमी दिनवासता तुका आर्गां दिता तुजी मोहिमा आमी गायता जेजू तुज्या पांयाशी आमी येवंक ह्या वेळार तुवें आमकां फावो केल्यात देखून आमी तुका आमचें जिवीत ओंपता तुजे मुखार सरपडटा कित्याक तूं आमचो देव आमचो राय काळोखी संवसारांत जेजू तूं आमचो उजवाड ह्या पासत सगल्या मनान सगल्या काळजान तुज्या पांयाशी येवन तुका पोरनिपाट नमस्कार आमी करूंक सोदता आमचें अर्पण तूं मानून घे सगलीं आमी मान बगावन तुका नमस्कार करता जेजू Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Jesus, we adore you.
Father, we adore you. Father, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Spirit, we adore you. Spirit, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Spirit, we adore you. Spirit, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. How we adore you. How we worship you. How we love you. काळोख संवसाराचेर फांकारला. उजवाड आमचे मुखार आयला. उजवाडाची मनशां, उजवाडाची भुरगीं. काळोखांतलो भायर सर. Move out of darkness. काळोख जरी तर आमचे भोंवतणी आसा जाल्यार ह्या जेजूक पळे. हो जेजू उजवाड, खरो उजवाड, सदां तोखतलो उजवाड. काळोखांतलो भायर सर. Move out of darkness. हो विशय घेवन आमी जेजूक पोरनिपाट नमस्कार करूंक आयल्या तेन्ना सगल्यो काळोखाच्यो घडयो आमी जेजूच्या पांयाशी हाडुया. काळोख ह्या संवसारांतलो समाजीक काळोख. आयज समाजान जे कितें काळोखाच्यो वस्तू चल्लेल्यो आसात त्यो सगल्यो जेजूच्या पांयाशी हाड. सगळीं आमची समाजीक पातकां, आमचो भ्रश्टाचार, आमचे लिपोवन कामां करप, नागोवप, फटोवप जेजूच्या पांयाशी हाड. आमच्या जण एकल्याच्या खासगी जिविताचोय काळोख आसा. आमी कोणाक सांपडना, कोणाक खबर ना. काळोखी जिवीत जेजूच्या पांयाशी हाड. तुजें खासगी जिवीत जरी तर काळोखाचें आसा, हो काळोखाच्यो घडयो तुज्या खासगी जिवितान आसात, जेजूच्या पांयाशी हाड. जेजू, म्हजो समाज तुज्या उजवाडान भर. जेजू, म्हजें खासगी जिवीत तुज्या उजवाडान भर. संवसाराचो उजवाड तूंच. Lord, you are the light of the world. Fill my world with your light.
fill the darkness of my personal life with your light, Lord. For you are my God. You are my God. You are my God. For you are my God. You are my God. You are my God. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. More of you in my life. जेजू संवसाराचो उजवाड. हो संवसार कित्याक काळोखान पडला? ह्या संवसारान हांव कित्याक काळोखान पडला? ह्या संवसारी जिवितान भुरगीं कित्याक काळोखान सांडल्या? ह्या संवसारान तरणाटी कित्याक काळोखान सांडल्या? ह्या संवसारान आमचे वडील कित्याक काळोखान सांडल्यात? ह्या संवसारान सरकारी नोकऱ्यो करपी कित्याक काळोखान सांडल्यात? ह्या संवसारान राजकारण चलोवपी पॉलिटिशियन्स कित्याक काळोखान सांडल्यात? जेजूच्या पांयाशी रावून हो नियाळ आमी करूंक प्रयत्न करुया. आमची जण एकल्याची चिंतना जेजूच्या पांयाशी दवरुया. ताचोय संदेश दुसऱ्याच्या तोंडा वरवीं आयकुया. काळोख उजवाड ना तेन्ना जाता. उजवाडाची कीट पेट्टा तेन्ना काळोख नपयत जाता. आमच्या जिविताच्या काळोखाचेर
ह्या वेळार नदर मारूंक हो सोयेग आमी घेवया. काळोखांतली आमकां उजवाडाकार. Lead us out of darkness. Darkness of corruption. Darkness of bribe. Darkness of ignorance. Darkness of dominance. Darkness of slavery. Darkness of falsehood. फोटिंगपणाच्या काळोखांतले आमकां निवार. जुलूमपणांतले जुलूमशायेंतल्या काळोखांतले आमकां वाटाय. फोटींग, जुलूमशायी, अत्याचार, लॉन्स दिवप उदीक आनी उदीक आमच्या जिवितांत काळोख हाडटा. आमच्यो सरकारी कचेऱ्यो ह्याच वस्तूंनी भरलेल्यो आसात. कसलोय वावर आमी करूंक येता. लॉन्स दिल्या बगर आमचे काम, आमचो वाव जायना अशी आमची गैरसमज आसा. आमी प्रयत्न करिना. परतून परतून आमकां आपयता जाल्यार पावट्यो कोण घालतलो काय म्हणून आमी लॉन्स दिता. सत आसा तें सांगूंक आमी फोटी आनी फोटिंगपणाच्यो नाडी बुदयो आमी करता. आमी आफिदावीत करता फोटिंगपणाच्यो. वय हांव खरें सांगता अशें म्हणून आमी फोट आसा ती सत करूंक सोदता. नाडबुदी दुसऱ्याक फास मांडचो, दुसऱ्यांक त्रासान घालचे, दुसऱ्याचे आमी सगळें खावन दवरचें, तांची भाटाबेसां आमच्या नांवार करची, दुसऱ्याचें कितें आसा तें विक्रेक घालचें. ह्या काळोखांत आमी बुडलेले आसा सोम्या. मान आनी भोवमान आमी विसरल्या. कोणी आमचे मुखार वेता तेन्ना कशे तरेन ह्या मनशाचो, ह्या वस्तुरेचो फायदो काडचो ह्या काळोखांत आमी रोखडेच पडटा. भुरगीं आसात, तांचो कसो वापोड करचो, जुलूमशाही तांचेर कशी चलोवची, आमचें मन ह्या काळोखांत घुस्पता. दुसऱ्याचेर अत्याचार करप, नाडबुदींनी तांकां नाडप, वायट मारूंक तांकां दाखोवप, विकाडी वस्तू तांकां दिवप, नाका आसलेले तांकां फोट्यो मारप, असल्या मार्गार आमी चलता. उजवाडाची मनशां तुवें आमकां केल्यात. उजवाडाची भुरगीं अदीक तेजवंत आसूंक जाय म्हणून आज आमकां तूं शिटकायता. संवसारीची भुरगीं अदीक तेजवंत जाल्यार तुमी उजवाडाची भुरगीं, तुमच्याहून ती अदीक तेजवंत म्हूण तूं आमकां सांगता. जिवितान मारूक दर्शन तूं आमकां दिता सोम्या. पूण तरी पुण्यान आमी फोटिंगपणान जियेता. हो काळोख आमचे वेलो आमी पयस करूंक सोदिना. जितले आमी फोटे मारता तितले आमकां दिसता आमी सत उलयता. आनी हे आयचो समाज आमकां शिकयता. कोर रे, मार रे, फोड रे, दी घे, अदीक फायदो काड, ह्यो आमच्यो वस्तू, ह्यो आमची उतरां. मेळटा जाल्यार खा, आनीक मेळटा जाल्यार घे, पयशे घे, तुजो अदीक फायदो जातलो. तुजें काम जावचें ना जरी तर तूं उमक्या उमक्या मनशाक सपोर्ट करिनाय जाल्यार.
लॉन्स दी. तुका नोकरी जाय, उमके कडेन बरो राव, मिनिस्टरा कडेन बरो राव, दुसऱ्या लागीं बरो संबंद तुजो सांबाळ. तुका भायर आयतले तुका कांयच मेळचें ना. फोटिंगपणाचो संवसार तेजवत आमी जावंक, आमी आमच्या जिवितान सोम्या अदीक शातीर आसूंक तो आमकां आजुलो मारता. मुक्दोमाची वपार आमकां तूं सांगता. शाणेपण आमी दाखयता खरें, पूण गुळे आमी आमच्या जिवितान तुज्या राज्या खातीर अदीक आनी अदीक तेजवत ना. जिवीत आमचें अशें चलत आसा. हे जिविताक कोडूम लागल्या, हे जिविताक आडूय लागल्या, हे जिविताक उमेद ना, शेडेमोड आयल्या. जिवितान तुझे मार्गदर्शन आमी विसरले आसूं. संवसारी मन आमचे भितर आसा. विसरले आमी तुजी दिशा, विसरले आमी तुजी शिकवण, आनी आमच्या क्रिस्तांवां मदें अदीक घडटा. दूख आमकां दिसता. मिसाक आमी वेताव, शेरमांव आमी आयकलो जाल्यार आमी जेवता आसतना त्या शेरमांवाची टिका करता. आमचे मदें बोलकान गजाली जाता तेन्ना आमी पाद्रीन कितें सांगलां ताचे वयर आमी अदीक टिका करून म्हणटा अशें कित्याक जालें, तशें कित्याक जालें. कोणेय तर आमकां बरें सांगलें जाल्यार आमच्या मार्गदर्शनाक तें बरें म्हणून आमी सजमनाव. आमी बारांनी बसता, आमी फकत ह्योच खबरो उलयता. आमी एकामेका सगळे गजाली करता तेन्ना अशें सांगलें, तशें सांगलें, तें केलें, हें केलें, तो असो करता. फकत दुसऱ्याच्या खबरांनी आमी गुल जावन आमचें जिवीत काळोखी करता. टू बी पॉझिटिव्ह, टू बी ओपन, टू हॅव करेक्शन्स इन आवर लायफ, to have a path that leads us to redemption. हे सगळे आमी विसरता. शिकूय आमकां सोम्या, दाखूय आमकां तुजो उजवाड, कोर आमकां फुलयत सोम्या, जावंक आमी तुजे शीस आनी गवाय ह्या संवसारांत. जिविताच्या जिवितातून, जिविताच्या जिवितातून तुझें जिवीत म्हाका लाबूय, तूं जिवीत म्हाका लाबूय. उजवाडाच्या उजवाडातून, उजवाडाच्या उजवाडातून तुजोच उजवाड म्हाका दाखूय, तुजो उजवाड म्हाका दाखोय. वाटसुऱ्याच्या सांगात्यातून, सूर्याच्या सांगात्यातून तुझ्या सोरशी म्हाका पावो. काळोखांतलो भायर सर. Move out of the darkness. भोवमोगालाची सगळ्यान व्हड सावळी म्हज्या जिवितान जावन आसा फोट. एक फोट मारली जाल्यार ती लिपोवपाक आनी कितल्योच फोटी मारूंक पडटात. आनी तेच फोटीर म्हाका जियेवपाक पडटा. जितलें उदीक हांव लिपोवपाक सोदता तितलोच चड हांव त्रासान पडटा.
जितलो वेळ हांव लिपयता तितल्या उदीक म्हाका सोच सांगूक अवघड जाता. वगोडे लॉस दिसता. फोट मारिनासतना जियेवंक खरेंच अवघड काय? Is it really difficult to be honest? आयज ह्या संवसारार सगळोच काडूक शिपडला. फकत एक वस्तूक लागून. कित्याक आमी सगळीं फोटिंगपणान जियेता. फोट मारतात सोत लिपेवंक. फोट मारतात आपणाचें नांव वयर काडूंक. फोट मारतात आपली पदवी दाखोवंक. घोडे फोट मारतात इलेक्शनां जिखून येवंक. आनी फोट मारतात आपूण बरो म्हूण दाखोवंक. पूण ही पयली चूक जी आमी पयली फोट मारतात ती. मोगाला जेजू, हो फोटिंगपणाचो काडूंक म्हजो वयलो काडूंक म्हाका बळ जाय. हांव भियेता कित्याक हांव जाणो जेन्ना हांव सोत कितें तें सांगतलो तेन्ना सगळीं म्हजी बेजारतली. वो सगल्यांक म्हजो राग येतलो. वो सगळीं म्हाका सांडून दितली. पूण काळुकीत जिवीत सोडून एक नव्या उजवाडान जियेवंक म्हाका कितली खोशी जातली ती घोडे हांव नोको. आयज ह्या तुजे सामका नियाळ कोत्ताना म्हजें काडुकीत जिवीत सोडूंक स्वताच्या मार्गार चलोवंक सदांच तें उलोवंक आनी जितले फोटी मारून मारल्यात त्यो फोटयो स्वतान बदलूंक वो तें सांगूक म्हाका तुजें बळ दिस. Sotaw Santa, Shiryak Hamda, Tuji Purmi, Vitur Solvya, Godui Doza, Satlo Salva, Zoro Daka, Subaudar, Zoro Daka, Subaudar, Tilda Viswas Tuji, Tilda Viswas Sodas Tuji,
काळोखांतलो भायर सर. मूव आउट ऑफ डार्कनेस. काळोखांतलो भायर सरतलो जाल्यार उजवाड पळय. There is a light at the end of the tunnel. या काळोखी भुंयराच्या शेवटाक उजवाड आसा. भायर सर, उजवाड पळय. हो पळय जेसू आमकां उजवाड दाखयता. ताचो उजवाड सदांच तोंकता तसलो. His light is shining always. ताचो उजवाड ताच्या उत्तरान परजळटा. ताच्या उत्तरांतल्यान परजळटा तो उजवाड आमी घेवया. देवाचें उतर आयकूंक आमचे काळजाची दारां ह्या वेळार उक्तीं जावं दी. He is speaking to you. Open your heart. Listen to him. His word reigns supreme. The parable of the dishonest बाग्योंत लुकासान बरयल्ली जेजूची बरी खबर. manager. आपल्या Then शिसांक Jesus जेजून said to the अशें सांगलें. disciples, कोण एकलो गिरेस्त मनीस आसलो आनी ताका एक मुगदूम आसलो. हो ताचे गिरेस्तकायेची वाट लायता म्हूण कोणें ताचे सरशीं वचून हाचेर फिर्याद दिली. हाका आपोवन हाडून दोनयान विचारलें, तुजे विशीं हांव हें आयकतां तें कितें? तुज्या कारबाराचो हिशोब दी, तर ह्या फुडें म्हजो मुगदूम जावंक तुका मेळचें ना. तेन्ना मुगदुमान आपणाच भितर म्हणलें, म्हजो धनी म्हजे कडचें मुगदमपण काण घेता म्हणटोच हांवें आतां कितें करचें? खणूंक म्हाका सोकोत ना. भीक मागूंक म्हाका लॉज दिसता. बरें, म्हाका मुगदमपणा इल्लो निकळायल्या उपरांत कोणें तरी म्हाका आपणागेर घेवचे खातीर हांवें कितें करचें तें म्हाका कळ्ळें. आपल्या दोनयाच्या एक एकल्या रिणकाऱ्याक आपोवन ताणें पयल्या लागीं विचारलें, म्हज्या दोनयांक तूं कितलें देवो आसाय? ताणें जाप दिली, 100 मापां तेल. हाणें ताका सांगलें, तुजें रीणपत्र घे, वेगीं बस आनी ताचेर 50 बरय. मागीर दुसऱ्याक विचारलें, आनी तूं कितलें देवो आसाय? ताणें परतीपाळ केलो, 100 मापां गंव. हाणें ताका सांगलें, तुजें रीणपत्र घे आनी 80 बरय. आनी तोजवितेन आपलें काम केलें म्हूण त्या नाड बुदीच्या मुगदमांक दोनयान वाखाणलो. कित्याक संवसारी मनशां आपल्या सारक्या लागीं चलता गळटना उजवाडाच्या मनशां परस अदीक तोजवितेची. काळोख, काळोखाची आमकां भिरांत दिसता. काळोख
आमकां कोणाकूच नाका. काळोखान कोणेय तरी उजवाड पेटोवचो ही आमची सगळ्यांची आशा. पूण काळोख जरी तर म्हजेच भितर सरून हांवूच काळोख जाला जाल्यार उपाय कितें? शुभ वर्तमानान जेजून सांगलोली वपारीन हो मुग्दोम न्हयच फकत काळोखान पडला पूण खुद आपूण आपणाचे तोजवितेन काळोख जाला. आयची परिस्थिती हीच. मनशान आपले गिन्यान वापरला तोजवितेची जाल्या. आनी खरेपणी काळोखाची मनशां जी आसात ती उजवाडाच्या मनशां परस चड तोजवितेची. Looks like they are always one step ahead or sometimes several steps ahead. उजवाडाची मनशां प्रमाणीक बरी मनशां एक मांडणी काडटा म्हणल्यार काळोखाची मनशां आसा तांचे लागीं 4-5 आनीक तोजविती आसात, आनीक मांडण्यो आसात. हाव टू काउंटर. चडशे पावटी ही काळोखाची मनशां काळोखी वाटो वापरतात. फॉर्म्स ऑफ डार्कनेस टू हायड बिहाइंड, फाटल्यान लिपून रावूंक. ह्या दिसांनी क्लायमेट चेंज हाचेर आमी घडये जायतें आयकता. COP26 म्हणजे कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज टू द कन्व्हेन्शन ऑफ क्लायमेट चेंज. संवसाराची वेगवेगळी राष्ट्रां बाराबर येवन आपूण कितें करूंक शकतात हाचेर निर्णय घेतात. एक देश चायना ही पावटीक तातूंतलो पयस रावलो, येवंकूच ना. वेगवेगळी कारणां दिली. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाकूय हाजीर जावंक ना. काळोखान लिपले, निबां दिली. काळोखान रावून आपल्या देशान आनीक जायत्यो वस्तू करतात. पूण संवसारा बरोबर येवन ह्या संवसाराचेर आयलोले उद्रुश्ट वाटावंक ताचे भागीदार जावंक ना. आयज आख्खो संवसार कश्टवता. कोरोना व्हायरस ह्याच देशांतल्यान आयला अशें आमकां सांगतात. बायोलॉजिकल वॉरफेअर आनी आतां नवे तरेचे. हाजीर जावप ना, एब्सन्स. उलोवप ना, भासाभास करप ना. फकत आपूण कितें सांगता तें संवसारान आयकुपाचें. आपूण कितें दिता तें संवसारान खावपाचें. मार्केट फॉर चायना इज ग्रोईंग. सवाय मेळटा देखून आमी खाता, सवाय मेळटा देखून संवसार घेता. पूण सवाय विकून आख्खो संवसार आपल्या ताब्यान करपाच्या ह्या देशाचो हावेस काळोखांतल्यान उपसता. देश व्हडलो, संवसाराची परिस्थिती असलेंच कितें आमचे मदें घडटा काय
तोजवितेची मनशां, काळोखाची तोजवीत ह्या देशान घेतल्या अशें म्हणूं येता जाल्यार आमी आमचे सादोवचे पासत कसलो पालव घेता? तो मुगदम खूब हुशार. आपले काळोखी जिवीत ताणें आमचे मुखार मांडलां. कोणूक म्हाका सोकोत ना, काळोखान आसा आळसायेच्या. हात ना पांय ना अशें न्हय, पूण कोणूक म्हाका सोकोत ना म्हणटा तेन्ना म्हाका वाज येता. हांव आळशी आनी हे आळसायेन म्हाका आनीक काम करूंक नाका. असलो काळोख आमच्या मदल्या कितल्या जाणांक आसा गाय. आय डोंट वॉन्ट टू वर्क. भीक मागूंक म्हाका लॉज दिसता. काळोख खालतिकाये वाटेन गरज तेन्ना दुसऱ्या लागीं मागूंक जाता, ती मागीर भीक पासून जावं. पूण हो मुगदम लोजेक मरूंक तयार ना, खालतिकाय ना, गर्वाच्या काळोखान सांपडलेलो आसा. आयज कितली जाणां आमची मदली असल्या काळोखी गर्वान सांपडलेली आसा. सांजेर जेवपाक ना जाल्यार उपकारता, पूण व्हडली पार्टी करूंक जाय, दुसऱ्यांक दाखोवंक जाय म्हजे लागीं आसा म्हूण. फुंगसांव करूंक मागीर रीण पासून काडूंक पडूं, पूण दुसऱ्या मुखार म्हजे लागीं ना म्हूण दाखोवंक जायना. पोकें गर्व, काळोखी गर्व, खालतिकायेची कीट उणी जाल्या. हो मुगदम बेस्त सोडून वचपाचो न्हय, पूण मुगदमातपणांतलो म्हाका निखळायल्या उपरांत कितें करचें हांव जाणा. विकतें घे. जी जबाबदारी म्हाका आसा म्हज्या दुनियाची, तातूंत बेजबाबदार जाव. दुनियाक लुकसण कर, पूण तुजें सादय. आयज कितली जाणां आमची मदली असलें करिनात गाय. आमकां दिल्ली जुट्टी, आमकां दिल्ली जबाबदारीन बेजबाबदार जावन दुसऱ्यांची बरेपणां जोडूंक, दुसऱ्यांचे फावोर जोडूंक कितली तोजवीत चल्लेली आसा. म्हज्या दुनियांक 100 देवो आसाय, 50 बरय. म्हज्या दुनियांक 100 देवो आसाय जाल्यार म्हाका मुगदमपणांतलो निखळायतल्या ह्या दुनियांक फकत 80च बरय. पूण उपरांत म्हाका पाव. आय हॅव डन अ फेवर ऑन यू. वेगवेगळे कडेन आमी जेन्ना वावर करता, जावं सरकारी कचेरींनी वो आनी खंयचेय जाग्यार, फावोर दुसऱ्यांचेर करून बरेपण जोडूंक काळोखी जिवीत. इट्स डार्क इनसाइड. त्या मुगदमा भाशेन आमी न्हयच फकत काळोखांत आसा, पूण आमचे भितरलो उजवाडूच काळोख जाला. And if the light within us is darkness itself, then we are in danger. आयज संसार असल्या खतऱ्याक सांपडलेलो आसा. The world leaders are entangled in darkness. आणि ह्या काळोखांतले भायर सरूंक वायटाची मजत घेतात. ब्लॅक मॅजिक, डेविल वर्शिप, तांची मजत घेवन ह्या काळोखांतली भायर सरूंक सोदतात शी दिसता. पूण काळोखान आनीक फारोवल्ली आसात. मोठ्या प्रमाणान
जरी तर संवसार देंवचाराचे फाटल्यान गेल्लो आसा जाल्यार आमी बारीक प्रमाणान भोव करून जांकां पदवी जाय ह्याच काळोखान घुसपल्ले आसा. एलिसावान शेतना येतात कितली ब्लॅक मॅजीक. एलिसावन शिकूंक जाय. म्हजेर आड जो कोण बसला ताचेर ब्लॅक मॅजीक. देंवचाराच्या मुखार तकली भागोवप, देंवचाराचे पदवेन दुसऱ्यांक हारोवप आनी जिखोन येयत जाल्यार लोकांचें जिवीत कडू करप. लॉस्ट इन इमॉरॅलिटी, लॉस्ट इन डर्टी लाईफ, लॉस्ट इन पावर. काळोख जिविताचो वाडत आसा. तर दुनिया असल्या वातावरणान आमी कितें करचें? त्या मुग्धमा लागीं आपलो जबाब आसलो. कितें करूंक जाय तें हांव जाणा. दुनिया खालतिकायेन हांव म्हणटा हांव नकळो दुनिया कितें करचें. आय डोंट नो वॉट टू डू. आय एम लॉस्ट. हांव सांडलां. कितें करचें ह्या काळोखी संवसारान हांव नकळो सोमया. काळोख सगळे वाटेन वाडत आसा. जेजू इतलेंच मागणी, म्हजे भितरलो उजवाड काळोख जावंक दिवं नाका. हांव मागीर कोणूय जावं, एक सादो नागरीक जावं, एक उमेदवार जावं, एक पॉलिटिशियन जावं, एक लीडर जावं, एक याज्ञीक जावं, हांव कोणूय जावं, डू नॉट लेट द लायट विदिन मी टर्न इनटू डार्कनेस. आनी ज्या मेरेन म्हजे भितरलो उजवाड काळोख जायना तेन्ना काळोखांतल्यान भायर सरूंक म्हजे लागीं उपाय आसा. म्हजो उपाय तूं. As long as the light within me is not turned into darkness, I have an option to come out. To come out of darkness, I have a way, and the way is you, Lord. कित्याक तुका देवान धाडला. ह्या पासत ह्या वेळार म्हजी नदर तुजेर दवरता. I want to come out of the darkness. I don't want to allow darkness to be within me. म्हजे भितरलो उजवाड काळोख जावंक दुनिया म्हाका दिवंक नाका. ह्या पासत तुजेर नदर दवरून सगळी म्हजी मागणी दुनिया तुजे मुखार मांडटा. Listen to my heart. Listen to the cry of my heart. जेजूचेर नदर दवरून ह्या वेळार तुजे मागणे ताचे मुखार दवर. सगलो काळोख तुज्या जिविताचो, सगलो काळोख तुजे भोंवतणचो जेजू मुखार उबा. तो आयला तुजो काळोख सगलो नपयत करून तुका उजवाडान भरून. लूक एट हिम and be radiant. संसाराची शांती पसरून मनीस जातीन मालवलो. संसाराची शांती पसरून मनीस जातीन मालवलो. तेन्ना देवान मनीस रूपान क्रिस्ता नांवान जल्म घेतलो.
घेतलो संसाराची शांती पसरू मनीस जाती मारलो उलो सोसले त्रास भोगले हाल तरूय आसलो देव सदांचा सोसले त्रास भोगले हाल तरूय आसलो देव सदांचा हावेसाची पंटी पेटो वावली तरण्या काळजावा संसाराची शांती पसरू मनीस जाती मारलो उलो तेन्ना देवान मनीस रूपान क्रिस्ता नांवान जल्म घेतलो संसाराची शांती पसरू मनीस जातीन मारलो उलो गल्लीचो तुवड पुजारी नवलाचीच केली दरदरी गल्लीचो तुवड पुजारी नवलाचीच केली दरदरी शांततायेचे बिरुजो माय मोगाचो व्हड झुजारी संसाराची शांती पसरू मनीस जाती मारलो उलो तेन्ना देवान मनीस रूपान क्रिस्ता नांवान जल्म घेतलो संसाराची शांती पसरू मनीस जाती मारलो उलो ओय येशू ह्या काळुकांत रावन आमी तुका उलो मारता आमचे मागणे आयकून घे आमकां तुजो उजवाड दी काळुकाचेर जैत करूंक आमकां फावो कर तुज्या उजवाडान आमी जैतिवंत जावंक सोदता तुज्या उतराचो उजवाड तुज्या बऱ्या करण्याचो उजवाड आमचेर फांकर आमचेर आयलोली सगळीं काळोखी कुपां दुनिया ह्या वेळार तुज्या पांयाशी आमी घालता सगळे खालतिकायेन तशेंच सगळे सुडसुडायेन तुजे मुखार आमचे हात उक्ते करून तुजेर नदर दवरून तुकाच दुनिया उलो मारता आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार